मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. सडेतोड नायक करवणी तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. गोंय विधानसभेचें अधिवेशन चालू आसा आनी फाल्यां गोंयचे अर्थमंत्री मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत गोंयचो अर्थसंकल्प सादर करपाचे आसात. गोंयच्या अर्थसंकल्पान तशें व्हडलें कांय हें नासता जशें केंद्राचे आमी अपेक्षा करतात. कांय बजेट तातूंत भितर कांय म्हत्वाच्यो अश्यो कांय घडणुको घडटात. गोंय त्या नदरेन सामकें कमी. फाटल्या कांय वर्सांनी तांणी करय वाडोवन आनी ह्याय वेळार लोकसभेचे वेंचणुका आशिल्ल्यान कर कितले वाडयतले ह्याच्या संदर्भात लोकां मदीं दुबाव आसात. त्याच भशेन मायनींग आतां सुरू जावपा कडेन आयला. मायनिंगा संदर्भात कितें टुरिजमा संदर्भात कितलेशें क्रिटिसिजम जाता. विधानसभा चालू आसा, ट्युरिस्ट गोंयान कमी जाल्यात अशे तरेची अपेक्षा. सो टुरिजमा संदर्भात गोंय सरकार अशें कितें तरी वेगळें क्रांतिकारी पावल उचलतलें काय कितें अशे तरेची लोकांच्यो अपेक्षा आसात. आनी ह्या बजेटांतल्यान कितें घडटलें, गोंयाक एक वेगळी वाट मेळटली, गोंय सरकार वेगळो विचार करता काय कितें अशे तरेचे साबार प्रश्न आसात. दोन मानेस्त आमच्या आयच्या चर्चेन वांटो घेतात. हांव तुमची वळख करून दिता. आमचे मदीं आसात राजेंद्र काकोडकार एक अर्थतज्ञ. ते वेगवेगळ्या विशयाचेर अर्थवेवस्थे संदर्भात सतत बरयतात. आमचे मदीं आसा संजय बाब आमोणकार जे गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्साचे डायरेक्टर जनरल महासंचालक. तुमकां दोनूय मानेस्तांक हांव ह्या कार्यावळीन येवकार दिता. हांव तुमचे कडेन दोगांय कडेन मागता की अर्थसंकल्पा संदर्भात तुमच्यो अपेक्षा कितें हें सगळ्यान सुरवातेक राजन बाब तुवें सांगचें, मागीर संजय बाब तुमचे कडेन येता. बरें सर. अर्थसंकल्प म्हणल्यार फुडल्या वर्साचे जे सरकारचे जे इन्कम आसा आनी एक्सपेंडिचर आहा ताजो एक नियाळ प्रत्येक मनीसय करता. आपूण इतली जोडटलो, इतली मोडटलो, इतली हें करतलो, सेव करतलो, इतली अमकी करतलो, तमकी करतलो, गाडी घेतलो, हें घेतलो, घर बांदतलो. खूब जाण कितें कितें करत आसता. तशें गव्हर्मेंटूय करता. आतां तें करता आसतना प्रत्येक मनीस कितें करता, आपणें गेल्ली 4-5 वर्सां कितें केलें हाजो नियाळ घेता. आपण हें केलें, तें केलें, इतली जोडलें, इतली म्हणून फुडली वर्सा इतली जोडटलो, हें सगळें करता. ताजे खातीर एक तो आपले पयलींचा जो तकले भितर हिशोब मांडटा. तशेंच गव्हर्मेंटूय बी सगळी गव्हर्मेंटां सेंट्रल आसूं किंवा स्टेट गव्हर्मेंटां आमगे 28 कितली स्टेट्स आसात ही सगळी स्टेट्स एक इकॉनॉमीक सर्वे म्हणून मांडटात आदल्या दिसा. जो जे आमची असेंब्ली 40 जाण आहा त्या 40सांकय इकॉनॉमीक सर्वे सांगता की आमी गेल्ली 5-10 वर्सांक ह्या क्षेत्रांनी आमी चुकले, ह्या क्षेत्रांनी थोडे कमी पडले, ह्या क्षेत्रांनी आमी बरें केलें, ताका लागून ह्या क्षेत्रांनी टॅक्स कमी करूं जाय, ह्या क्षेत्रांनी चड करूं जाय, ह्या क्षेत्रांनी अमकें करूं जाय. हें सगळें समजुपाक एक इकॉनॉमीक सर्वे म्हणून लागता, ज्याच्या बेजिसाचेर ह्यो सगळे बजेट म्हणटा केल्ले आसता. आतां ह्या वर्सा म्हाका दिसता पयलेंच वर्स की खंयचेय एक गव्हर्मेंट इकॉनॉमीक सर्वे आदल्या दिसा मांडपाक चुकला. अजून इकॉनॉमीक सर्वे टेबल केल्ली गेली ना. आतां सरकार कितें करता, ही बजेट नॉर्मल जे बजेट आसता ते बजेट म्हणल्यार आतां एक एडवर्टायजमेंट, गव्हर्मेंटाचो एडवर्टायजमेंट जाल्लो आसा. गव्हर्मेंटान हें केलें तें केलें आनी शाब्दीक जार्गन्स वापरून म्हळ्यार गोड शब्द वापरून कितें तरी फिलॉसॉफिकल चल्लां अशें लोकांक भासोवपाचो प्रयत्न करता. हे नॉर्मल बजेटाचे पयलीं साकून आशिल्ले पयलीं फिगरांनी आसताले. शेवटी कितें जाता आमकां लास्ट ती बुक्स येता, येदी मोठी बुक्स येता किंवा आतां सीडी येता, त्या सीडीचे पळोवन मागीर कळटा की कितें हिडन डॉक्युमेंट्स आहा हातूंत भितर, कितें हें आसा तें करचें पडपाक जाय. पयलीं पडनाशिल्लें, आतां पडटा. सो बजेट म्हणटा आयकून कांयच समजना. इतल्यान खंय म्हणलें सुरवातीक. ओके. संजय बाब आमोणकर. या थँक्यू राजू बाब. फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू व्हेरी मच म्हाका आपयलें म्हणून, चेंबराक तुमी ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या उलोवपाची. एक करेक्शन सर की इकॉनॉमीक सर्वे 22-23 इज बीन रिलीज्ड. म्हाजे कडेन आसा कॉपी. 22-23 सर. 23-24 आता येतलो न्ही सर. दॅट वील कंप्लीट इन 31st मार्च. आयज सकाळी ना सर, इट वील कम ऑन 31st मार्च.
ना 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 आदले आणि सांगात सर हाजेर न्ही रिव्हिजन सुद्दां लास्ट बजेटान रिव्हिजन फिगर्स आयिल्लेले आसा दॅट वॉट आय विल टेल यू. ना ना एवरी इयर इट इज प्रिवियस डे ऑफ द बजेट. असं पण हाजे रिव्हिजन फिगर आयिल्ले आसा. मे बी यू विल गेट एटलीस्ट अ वायट पेपर 31st टुमॉरो March. फाल्यां तुमकां मेळटलो. दॅट इज देर. ओके, कमिंग टू द बजेट आय विल नॉट आर्ग्यू वीथ दॅट. बेसिकली वॉट सर सेड एब्सोल्युटली रायट. लोकांक आपले सेविंग वाडिल्ले जाय, तो पयशाचो व्हॅल्यू वाडपा जाय. सो बेसीक थिंग वॉट चेंबर एज आज दिस इयर टू द CM आमी मेळयल्या CMाकूय की देर शूड बी नो न्यू टॅक्सीस ऑर नायदर देर शूड बी एनी इन्क्रीज इन द एक्झिस्टींग टॅक्स. दीस अ बेसीक फंडामेंटल आणि मेन सिंगल पॉयंट एजेंडा आमी CMाक सांगिल्लो की नवे टॅक्स लावं नाका आनी एक्झिस्टींग टॅक्स वाडोवं नाका. दिस इज वॉट कॉमन मॅन, इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स, एवरीबडी एक्सेप्ट द सेम. So this was one of the major demands of the chamber to the CM, and he said positively that he will look into it, that he will not increase the taxes. So let's hope for the best. As far as the finances are concerned, yes, there is a huge budget on the debt on the government, and debt financing on sadhya government चालू आसा. But that is not even in Goa. You take any state, at least Goa is much better. बाकीच्या स्टेटीन हाज्याकून वर्स परिस्थिती आसा. So that is my submission. आनी हांव आतां राजन हो एक मरे कसो तरेचो विचार मुखार येता ते पळयना. आमी जे इकॉनॉमिक्स शिकल्यात तातूंत भितर कर हो लावन सरकार आपलें वेवस्थीत अर्थवेवस्था चलयता. सरकाराचे एका अर्थान रिणां घेत सुटला. आमी त्या रिणाचेर येवया. रिणां घेत सुटला, ते रिणां पावोवपाचें खंयचेच तरेन तजवीज ना. आनीक रिणां घेता. ही रिणां कॅपिटल इन्वेस्टमेंट म्हणटा, बाकी कडेन तो खर्च करता. कॅपिटल इन्वेस्टमेंट जी कितें आहा ती ताणें बरे तरेन साधन सामुग्री पायाभूत सुविधा उबारपा खातीर वापरपा जाय, ती वापरना. रिणां घेत सुटला आनी परत कर. हांवें जो पळय कितें म्हणलां टॅक्सीस हे बरे काय वायट हाजो खरें म्हळ्यार अर्थकारणी पळय जेन्ना विचार करतात तेन्ना टॅक्सीस हे लावपाकूच जाय. पूण जालां कितें, आमचें ऑलरेडी कंबरडे इतलें मोडून उडयलां सरकारान फिजूल गोश्टी खातीर कर्ज घेवन आनी ताजेर अशे तरेचो कर दिवचो पडप. सो हें तुका कितें दिसता? हें सरकारचें धोरण योग्य? कर्ज आनी टॅक्स हे दोन वेगळ्यो गोश्टी. हय. आतां आमी फक्त पयलीं कर्ज पळोवया. आतां कर्ज काडून कॅपिटल इन्वेस्टमेंट केलो जाल्यार कांय वायट नासता, कारण तातूंत भितरल्यान प्रोडक्टिविटी वाडटा. प्रोडक्टिविटी वाडून तो रिपे करपाची कॅपेसिटी तयार जाता. पूण कितें आहा, जो कर्ज काडली समज 1,000 करोड आनी ते 1,000 करोडाची जी इन्फ्रास्ट्रक्चर घालें ताजो खरो व्हॅल्यू 1,000 करोड आसलो जाल्यारच तो रिपे जातलो. तो ताजो व्हॅल्यू थंय ऑन द ग्रावंड 500 कोटी आसलो तर तो रिपे जावंक पावचो ना. आतां फॉर एग्जाम्पल आमगेले सगळे गोंयभर एक सिवरेज हें चल्लां. म्हज्या घरा कडेन एकटो सिवरेज कॉन्ट्रॅक्टर आयलो आनी म्हणपा लागलो तुज्या घरांक आपूण कनेक्शन दिता म्हणपा लागलो. तुगे सेप्टीक टँक काडून उडय, आपूण त्या लायनीक हें दिता म्हूण तुगेलें कनेक्शन. बरें आसा म्हणलें हांवें. मागीर हांवें विचार केलो की हांगा खंय सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट आसा. हांगा सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांटच ना. ताका परतो फोन करून विचारलें की सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट खंय आसा. अजून एप्रुवल येवना म्हणून. सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांटाक एप्रुवल येवना जाल्यार हें तूं जॉयन करतलो तें खंय वचपाचें. अशें इन्वेस्टमेंट जाल्लें. दुसरें सिवरेज जी पोना रस्त्या पंचान आसा ती सिवरेज येदी व्हडली त्यो चॅनल्स मारल्यात. आतां ते चॅनल म्हणल्यार रस्तो म्हणटा पूल जालो ना. आतां थंय सावड्डे हांवें पळयलां की पयरूच एकटो सांगतालो 5-6 ट्रक भितर गेले म्हणून, व्हडले ट्रक येता ते. कित्याक तो पुला भशेन जावपाक जाय स्ट्रॉंग. ते वयर सादें केलें म्हणून जायना. सो इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणटे खरेंच युटिलिटी बेस्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा काय ना. दुसरें राजन बाब, ह्या सरकाराचेर एक सदां आक्षेप घेता कितें, विशेषतः क्लाउड आल्वारिसान फाटल्या वर्सा घेतिल्लो. नवे पूल बांदपाचो न्ही आनी एलिवेटेड रोड करपाचो ह्या सरकारान इतलो सोर्स. ताजेर जर सादो रस्तो करपाक जर अमके कोटी खर्च येता 3 पटीन चड एलिवेटेड रोड. अशे तरेन पूल बांदप की ते सामके तुका अमेरिकेंतले पूलशे दिसप. ते पूल हे जे बांदले न्ही हांव तितली टेन्शन घेता कित्याक ते सांगता. हे सगळे इलेवेटेड बांदले ते सेंट्रल फंड्सांतल्यान आयल्या म्हणटकीर ताजो बर्डन आमचेर आयिल्लो ना इतलोच तो. म्हणल्यार सेंटराचेर बर्डन आयला
पूण आमचेर येवन निमाणे आमचेरच येतलो तो. निमाणे सेंट्रल शहरान भितर आमचो पयसो वता ना ना तो तसो न्ही हो स्पेशल तो अंडर हाजे खातीर आसता खंयच्यान तरी सेंट्रल गव्हर्मेंट पयशे उबारता पूण येतलेच आमचेरच येतले ते लोकांचेर इंडी म्हणल्यार आमी आतां गोंय आनी इंडी म्हणटा ते वेगळे करूं जायना. एक्झॅक्टली सो इंडियन मनशाचेर तो लोड येतलो केन्ना तरी. बरोबर. दुसरी कितें आहा ती जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा ताजे आतां किती युटिलिटी कितली आसा ताजो व्हॅल्युएशन कोण करतलो हे तो व्हॅल्युएशन कोणें करप. व्हॅल्युएशन कोण तरी व्हॅल्युअर लावचो पडटलो हाजो युटिलिटी कितली आनी हातूंतल्यान कितले उत्पन्न येतले रेव्हेन्यू. राजन बाब म्हणटा करप्शनाचो भाग हांगा येता. हांव करप्शन म्हणटा वर्ड घेवना. हांव घेता न्ही. करप्शन कशें की कॅपिटल जे कितें इन्व्हेस्टमेंट करता ते पायाभूत सोयी निर्माण जावपाक जाय. गांवान रस्ते जावपाक जाय. अजुनूय कांय जावंक ना. हेल्थ सर्विसीस आमचे कडेन 2 व्हडलीं हॉस्पिटलां येतात पूण गांवांतली हेल्थ सेंटर आमी इक्वीप करतात काय कितें. तेच भशेन आतां वेगवेगळे तरेची स्पेशलायज कायंड ऑफ हॉस्पिटल्स आतां निर्माण करतात. कॅन्सर हॉस्पिटल्स. सो हें सगळें जें पळय इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करतात आमी ताका लागता पयसो. करेक्ट. पयसो जर बरे तरेन रीण घेवन जर बरे तरेन बिल्डिंगो बांदल्यो जाल्यार बाबा सरकाराचो पयसो जालो. पूण सरकार करता फेस्तां. सरकार पळय जे कितें वेगळीवेगळी फेस्तां करता आनी वेगवेगळे महोत्सव पळय करता ताजेर पळय जे कोट्यांनी रुपया खर्च जाता तो खर्च आडावपाची गरज आसता. सो तूं चेंबर ऑफ कॉमर्स ह्या सगळ्या खर्चा कडेन कशे तरेन पळयता. ना सर वन थिंग इज हे जे तुमी फंक्शनां आनी महोत्सव बी म्हटले न्ही दे वील बी अलॉटेड टू अ पर्टिक्युलर डिपार्टमेंट. महोत्सव म्हणून केन्ना अलॉटमेंट जायना. इट इज अ डिपार्टमेंटल आज खंयचे डिपार्टमेंट दाखय तूं म्हाका जंय महोत्सव करना. एग्रीड बट बट इट इज हांव महोत्सव दाखयता. फॉर एक्झाम्पल आतां पळय इंडस्ट्री डिपार्टमेंट आहा IDC डिपार्टमेंट. ह्या इंडस्ट्री आनी IDC डिपार्टमेंटान फाटल्या 3 वर्सां 2 इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन महोत्सव केले. काल एक पयरूच जाला. पयर एक 29 तारखेर. हाजेर 2-2 कोटी रुपया खर्च करप आनी एक इन्व्हेस्टमेंट येवप ना. सर वन थिंग इज तुम्ही आता जो पयला आमचो इन्वेस्ट गोवा 29 तारखेक जो जाल्लो यू कंपेर इट वीथ वॉट हॅपन्ड इन गुजरात 2 weeks बॅक. दॅट वॉज वायब्रंट गुजरात. ताजेर एटलीस्ट म्हाका दिसता हाजे 100 पटीन तरी ताजेर खर्च जाल्लो आसा. ना तुमकां जर बरे इन्वेस्टर गोंयांत येवपा जाय यू रिक्वायर गुड पीपल टू कम टू गोवा देन यू हॅव टू स्पेंड सर. तांचो खर्च आसा हांगा येवपाक सो यू हॅव टू वेट दॅट. म्हज्या प्रश्नाक तुवें एक्झॅक्ट जाप दिले. हांव विचारता तेजे पायाभूत सुविधाचेर योग्य पद्दतीन जर खर्च जालो जाल्यार हांव म्हणना इन्वेस्ट गोवा करप. ते कन्वर्ट जावपाक जाय. एक्झॅक्टली. आतां 200 कोटी कितें तरी ताणें सांगलां ते 200 crores प्लस एकाच कंपनीन 125 कोटी सांगल्या TVSन. सो इफ दॅट कन्वर्ट्स दीस कॉस्ट वील बी इजिली रिकवर्ड. इट इज नॉट. फाटल्या आतां 2 वर्सां पयलीं जो जालो तातूंत एकय इन्वेस्टमेंट आयलें ना म्हणटात. खंयचे सर. No, I will not comment on that. I will not comment because it is a private fund. It was not done by the government. So रीण घेवपाचे पयलीं हे प्रकरण हय ताजेर तुजें कितें म्हणणें आसा. रीण वॉट इज सेड करेक्टली रीण घेवचें बट इट शूड बी फॉर कॅपिटल. तुमचो व्हॅल्यू वाडपाक जाय त्या इन्वेस्टमेंटान देन ओनली इट इज दॅट. पण तुम्ही रेव्हेन्यूवाक जो तो खर्च केलो रीण घेवन दॅट इज गॉट नो मिनींग. समथींग शूड बी कन्स्ट्रक्टेड. नाव यू टॉक्ड अबाउट हेल्थ सर. हेल्थान इफ यू सी इन द लास्ट बजेट ऑलमोस्ट 15% खर्च हेल्थाचेर आशिल्लो. दॅट वॉज वन ऑफ द हायस्ट सेक्टर्स वीच द गव्हर्मेंट हॅज स्पेंड अँड आय एम श्युअर दॅट सिमिलर funding will be given to health sector this time also and it is required. Development is not happening is not the case but the धाकटी हॉस्पिटलां बी लायक सावथ गोवा जाला आमचे वास्को जाला हॉस्पिटलां आसा मूलभूत तांची सुविधाय हळू येवपाच्यो आसा बट इट वील हॅपन एंड आय टेल यू गोवा इज गॉट वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ फेसिलिटीज इन ऑल इंडिया कंपेरेटिवली. असली हेल्थ फेसिलिटीज खंयूच तुमकां खंय मेळपा ना. थंय पयलीं फर्स्ट ऑफ ऑल आमची कामां बेगीन जाता. थंय दुसऱ्या स्टेटीन गेले टू वेट फॉर लॉंग पिरियड ऑफ टायम टू गेट इट डन. बट दॅट इज वन प्लस पॉयंट ऑफ गोवा. आवर हेल्थ सेक्टर अँड हेल्थ डिपार्टमेंट इज डुईंग अ गुड जॉब. तुका खंयचे आनीक सेक्टर्स एज अ चेंबर ऑफ कॉमर्स म्हणटा सेक्टरान सरकारान चड भर दिवपाक जाय अशें दिसता. कारण आमचे भितर पळय मायनींग आसा एज्युकेशन आसा हेल्थ अँड टुरिझम. एक पॉयंट जो आमी परत परत सांगता इज म्हटलें इन्फ्रास्ट्रक्चर जालें रस्ते आयले हायवेज वाडल्यो पण नंबर ऑफ एक्सिडेंटूय वाडले. कित्याक रस्त्याचेर गाडयो चड जाल्या. गोवा नीड्स टुडे अ मास ट्रांसीट सिस्टम. वी आर फुली डिपेंडंट ऑन टॅक्सीज. वचत थंय टॅक्सी तुमकां एअरपोर्टार वच टॅक्सी अँड दी प्लीज यू. सो इफ यू हॅव अ मास ट्रांसीट सिस्टम वीच कॅन कनेक्ट बोथ द एअरपोर्ट ऑल द बस स्टेशन्स युअर हेरादारी जी रस्त्या वयली आसा न्ही ती कमी जातली. पीपल वील स्टार्ट
गेल्या वर्सा तुम्ही हीच मागणी केल्ली. येस, ह्या वर्सा हीच केल्या. ट्रान्सपोर्टेशन, येस, कनेक्टिंग एअरपोर्ट्स. येस, अगेन आय हॅव पुट दिस इज माय फर्स्ट पॉईंट अगेन इन दिस बजेट विथ दिस म्हाका फाटल्या बजेटान भितर मास ट्रान्सपोर्ट सिस्टम म्हणून तुम्ही एक्झॅक्ट कितें सांगिल्लें? सिमिलर वॉट आय हॅव कनेक्शन बिटवीन द टू Metros जाय. एअरपोर्ट मेट्रो सिस्टम सिंपल. मेट्रो Actually, sir, तो no airport आयला. Chamber was trying for this new airport from 2009 onward. It took us 10 years almost to get it. And again, we will keep on pursuing this mass transit system. It is very essential. ट्रान्सपोर्टेशन आतां डेट आमगे उरलें. हय हांव फक्त टॅक्साचेर आदी सांगलें डेट आमी म्हणटा न्ही, आतां ब्रॅक्सीट म्हणून आमी युकेक जालें तें कितें जाल्लें जाणा, हेंच डेटच. तांगे एक फूल जनरेशन डेटात अशीच वाडत गेली. आतां दुसरी जनरेशन आसा तें काबर. ब्रॅक्सीट इज दॅट. ते सामकी इंग्लंडाची आर्थीक परिस्थिती सामकी बिकट जाल्ली आहा. हें जनरेशन अशेंच वचचें पडटलें तांकां. दे कॅनॉट डू एनीथींग. अशी जाल्ली आसा परिस्थिती बिकॉज ऑफ दीस डेट. सो तूं आमचे कडेन कशें जोडटलें? सेम थिंग आमी फक्त एकूच कंट्री आहा जगांत जी डेटा लागून कांयच इफेक्ट जायना म्हणजे अमेरिका. दॅट इज बिकॉज देर डॉलर इज अ रिझर्व करन्सी. ते नोटी प्रिंट करतात. ते तांगे एक कॉन्सेप्ट आहा तो किनेशियन कॉन्सेप्ट. ते किनेशियन कॉन्सेप्ट ते वापरतात. न्ही पूण ते बरोबर आसा, पूण आमी कर्ज कितले रे फाटले कितले ताका एक सुमार आसता. आमगेले 36,000 कोटी जाल्ले आहा टॅक्स. एक्झॅक्टली. विच इज 2.2 lakhs पर पर्सन. बरोबर. एक्झॅक्टली. आनी ताकाच लागून इकॉनॉमीक सर्वे आदले दीस मांडूं ना हें म्हाका खबर आहा. हय ओके. नाजाल्यार आदले दिसा सेंट्रल गव्हर्मेंट रिलिजियसली मांडटा. ह्या वर्स सुद्दां मांडले. एक्झॅक्टली. सो इट इज स्टेबल. ऑलवेज इट इज स्टेबल. सो आमच्या कर्जाची परिस्थिती संजय बाबाच्या म्हणण्या प्रमाणे बाकीच्या राज्याच्या तुलनेत आमी तातूंत लागून बरे बाकीचे राज्याच्या तुलनेन म्हण तो शब्द आसा न्ही. आतां आमी बांदोडकाराक काळा या हय. त्या देवळाचेर आमी कितले फुडें आशिल्ले. बाकी तेन्ना आमी घटक राज्य नाशिल्ले. तेन्ना आमचे अर्थसंकल्प कितें आसूं? संसदेन भितर पास जातालो. पूण आमी जाय तितलो खर्च करपाक शकताले. कर लावपाचे आमकां कितलो आमकां हेच नाशिल्लो पयसो तेन्ना. ओके. तेन्ना पयसोच येनाशिल्लो. हय कारण आमगेल्यो रिजनल पार्टी आशिल्ल्यो. बरोबर. म्हणून ते चेंज जावन मागीर नॅशनल पार्टीज आयली. बरोबर बरोबर. रिजनल पार्टीज म्हणून दिवपा बंद केल्ले आमकां जवळ जवळ पयसो एक 4-5 वर्सां. तांणी सरळ म्हणलां फाटल्या फायनान्सीस ऑफ द स्टेट्स रिपोर्टान 2018 ते 21 ह्या काळान आउटस्टँडींग पब्लीक डेप्थ ऑफ द स्टेट ग्रो एट ए फास्टर रेट दॅन द ग्रोथ रेट ऑफ GSDP. Around 49% of the total debt is due for repayment within next 7 years. So एका अर्धान चेंबर ऑफ कॉमर्स म्हणटा कर लायनाका. दुसऱ्या अर्धान नाही सर, राज्य आय विल जस्टिफाय. तर तुम्ही इन्कम खंय येताले पयलीं आमकां फ्रॉम वेर इट वॉज कमिंग. मॅक्सिमम इन्कम वॉज कमिंग फ्रॉम Mining आणि मायनिंग टुरिझम. मायनिंग बंद जावन सर कितले वर्स जाली. नाही मायनिंग बंद So, जावन आमचो main source राज्य of- सरकाराचे नाही, पयलीं धोरण आसा ताचेर मुलं हय, पण ताका लागून मायनिंग जाता बंद. नाही. आनी आतांय बी राज्य सरकार मेन धोरण सोर्स आमचो आसा. इन्कमाचो मेन सोर्स थंय आटलो. सो दॅट इज द थिंग. आतांय बी जर मेन मायनिंगाचो दॅट इज नॉट करेक्ट. मायनिंगाचो आमकां फक्त 30 कोटी रुपया मेळटालो टील 2000. ना सो तुमी डायरेक्ट इन्कम म्हणटा इनडायरेक्टूय आसा न्ही सर. डायरेक्ट हांव लोकांक वता गव्हर्मेंटाचे उलयता फायनान्सीस. वेन वी आर टॉकिंग ऑफ गव्हर्मेंट फायनान्सीस गव्हर्मेंटाक फक्त 30 कोटी रुपया येतालो टील 2008 or 9. कित्याक कारण ताजे सरकाराचें नंतर धोरण 900 कोटीचेर गेलो ना सर, तो. मागीर कितें GST आयलो ताजो GST मागीर 16. देन विल कम ताजो पर्संटेज आमकां येतलोच न्ही परत मागीर. इट विल कम बॅक टू अस. न्ही ताजे खातीर न्ही तें. इट इज बिकॉज जी हें आशिल्ली रॉयल्टी ती फक्त 27 रुपया पर टन आशिल्ली. ती तो हो ओरिसाचो फाटल्यान लागलो मनमोहन सिंगाचे आनी ताणें तें केलें म्हणून आमकां लॉटरी लागली. गोवा गव्हर्मेंट हँड इन ग्लोव्ज विथ द मायनिंग कंपनीज. या आमकां लॉटरी लागली बिकॉज ऑफ दॅट. आमकां इलेक्शन फंड दियात पण आमकां नवीन टॅक्स पत्ता दिला. एका these are the two sources of funding for the government. Exactly. So now tourism is slowly coming back to normal, but mining is not yet started also. We hope that it will start in the next few months. टुरिझम येना. आय विल गो बॅक टू रघुनाथ माशेलकर कमिटी रिपोर्ट जो 2010 ताणें केल्लो विथ विजन 25-2035 म्हणून 15 वर्स असं म्हजे कडटा ताणें म्हणिल्लें क्लियरली की सन सँड आनी कितें तें आमगेलें सी ह्या कॉन्सेप्टांतल्यान तुमी आतां कितें वचपा जाय. पेल्यान वचपा जाय. हिंटरलँडाक वचपा जाय.
कल्चरल टुरिजमा वचपाक जाय, अशे वेगवेगळे ह्या लायनी वचपाक जाय. ह्या लायनी गेले जाल्यार तुमची वाड उरतली. आमी गेले खंयच्या सॅक्टराक, कॅजिनो, ड्रग्स, सेक्स. आतां सद्या आमगे टुरिजम म्हणल्यार कितें, तेंच प्रत्येक जाण तेंच विचारता. सो राजन, आनीकय एक कन्सेप्ट जो आमी सदांच उलयतात आनी बरयतात, मायनींग जी पळय लिजीस आसात तांचे ऑक्शन सरकार करपाक दिनाशिल्लो. ते निमाणें ऑक्शन जालें क्लाउड हालवरीस आनी गोवा फावंडेशना लागून, काय न्ही. तातूंतल्यान सरकाराक जे पळय इन्कम मेळटलें, तो इन्कम एक भरीव इन्कम न्ही. अरे तुमकां लोक काडून दितात, दुसऱ्या अर्दान आशिल्लें तें ओवर काडून दवरिल्लो. गोवा फावंडेशन म्हणटालें हो सरकाराचो जप्त करात, सरकार म्हणटालो ना आमचो न्ही. हें रॅकेट कितें म्हणजे एका अर्दान आमी म्हणटात की सरकार तो हो गेलो, ते युग गेलें, कंप्लीट सोंपलें. आतां जो पयलीं लोकांक खबर नाशिल्लें की मीन म्हण तें पब्लीक म्हणून, इट्स अ पब्लीक युटिलिटी. ते कोणाला तरी एक इंडिविज्युअला अशें धरताले, ते आतां कॉन्सेप्ट बदलला. इट इज पब्लीक युटिलिटी आनी तातूंतल्यान इन्कम हॅज टू गो टू द स्टेट एंड टू द पीपल, अशें तें आतां जाल्लें आसा. सो आतां ताका कांयच हें जावचें ना आनी तातूंत हातूंत भितरय एमेंडमेंट्स जाल्ले आसात. पयलीं कितें आशिल्लें, हो कॉन्सेप्ट आशिल्लो फक्त कॉन्स्टिट्युशनाक, तो MMRD एक्टां येवं नाशिल्लो, ताका लागून हें अशें चलतालें. आतां तो MMRD एक्टाकूय आयला, 14 काय 15 केन्ना आयला. सो आतां ताका कांयच मार्ग ना. न्ही रे, मार्ग ना ते बरें आसा, पूण एका अर्दान सरकार म्हणटा, लॉ म्हणटा, ज्या पद्दतीन सस्टेनेबल मायनींग जावपाक जाय, हें सस्टेनेबल मायनींग जायना जाल्यार मायनी बंद उडोवचे अशे तरेचे लोकांचो ते एटिट्यूड जाला. डिचोली तालुक्यान जवळ जवळ 4 लिजां दिल्यात, 4य कडेन आंदोलन चालू आसा. आनी लोकांनी मायनींग एक्टा सकयल सरळ दाखयलां की ट्रान्सपोर्टेशन तुमी गांवांतल्यान करपाक मेळना. सो इट इज अ प्रोसेस. आतां ह्या प्रोसेसांतल्यान तेंय इवॉल्व जातलें. इट्स अ इवोल्युशन. लोकांक कांय खबर नाशिल्लें आतां कितें तरी थोडे अर्दे कळ्ळां, अर्दे आनी थोडे तेंपान तूं कळटलें. आतां अशे तरेन उलयता राजन, हांव तुजे कडल्यान अपेक्षा करता की तूं कायद्याचेर बोट दवरून उलयतलो. तूं सगळ्याच राम भरोसे सोडटा. पळय, इट इज ऑल्सो पिपल्स अंडरस्टँडींग. आतां हें नॉर्थाक चल्लां म्हूण सावथाक चलूं ना. सावथा वेगळे भशेन चलिल्लें आहा. तो पब्लीक परसेप्शन्स हॅव टू चेंज न्ही. आनी पब्लीकाक कितें जाय म्हण ताजे आतां कितें आसा, पयलीं महाराष्ट्रांत आमी पळयताले लिडर्स आसते, तो लिडर म्हणटालो आय एम द लिडर, लोकांक समजायतालो अशें जावपाक जाय, तशें जावपाक जाय, तशें जावपाक जाय. आतां गोंयाक तशें ना. गोंयाक कितें आहा, प्रत्येक मिनिस्टर किंवा आमदार म्हणटा लोकां बरोबर आहा, लोक कितें उलोव, बरोबर उलोवन चुकलो ताका करेक्ट करपाचें म्हजी रिस्पॉन्सिबिलिटी. पॉयंट घेवन तुजे कडेन येता. सांग सर. आमी म्हणटात सस्टेनेबल मायनींग, Correct. आनी आतां सगळेच लोकय म्हणटात, इन्क्लुडींग गव्हर्मेंट म्हणटा सस्टेनेबल मायनींग. सस्टेनेबल मायनींग जातलें जाल्यार सगळे कायदे पाळपाक जाय. आनी सद्या हायकोर्टान आनी सुप्रीम कोर्टान जे जे कितें निकश ठरोवन दिले तांचेर बोट दवरून सरकारान तें इम्प्लिमेंट. ह्या संदर्भात सरकार अजुनूय घाळ रावता, कारण सरकार मायनींग कंपन्याच्या विरुद्ध एक स्ट्रिक्ट एक्शन घेवन बडी घेवन बसपाक जाय, तशें बसना. फॉर एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्टान सांगिल्लें मायनींग सुरू जावचे पयलीं मायन्स डिपार्टमेंट जाग्यार घालात. अजून मायन्स डिपार्टमेंट जाग्यार घालना. ट्रान्सपोर्टेशन जायना. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन जे पळय निकश आसा पळय ते जायनात. म्हणजे निमाणें परत कोर्टाक पयर बडी मारची पडली, थंय CCTV कॅमेरा बसयात, थंय दुसरे दिसा वचून बसोवपाक लागले. सो हांव हें तुमकां कित्याक सांगता की चेंबर ऑफ कॉमर्स अशे तरेचो स्टँड घेतले काय कितें, कारण मायनींग सुरू जावपाक जाय. सरकार घाळ रावल्यान सरकार जर परत हँड इन ग्लोव्ज पयलीं भशेन जर कंपन्यां बरोबर रावले तर परत लोक आंदोलन करतले, परत कोण तरी कोर्टान वतलो, मायनींग सुरू जावपाची बंद जातली. सर, एक गोष्ट म्हळ्यार मायनींग कित्याक बंद जालें? इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ द मायनींग, इट वॉज बिकॉज ऑफ द लॉजिस्टिक्स इश्यूज. मटेरियल जेन्ना मायन्यांतल्यान भायर सरलें, when it went to the problem started during this process only. So this process needed to be controlled, it need SOPs, that has been done. Right now, as sir said, there are issues of transportation, there are issues of movement. Even if marching, I think hardly we got on 40-50 bajages सध्या आमचे कडेन आसा, and so I think is Vedanta कडेन, if I am not wrong. And they have got the first, I think EC तांकां पयलीं मेळिल्ली आसा. So the first company which can start mining should be Vedanta according to me. And I'm sure that having that knowledge and expertise, they will do a good job. So based on their experience, the other people will also follow. So that's what we look at for.
सो वी होप दॅट इट शूड स्टार्ट इन द नियर मायनिंग फ्युचर. बंद केलें जाल्यार हाजे संदर्भात वेगवेगळे ओपिनियन आहात. नो मेन वॉज दिस सर. एका अर्दान शाह कमिशन, दुसऱ्या अर्दान लोक सुप्रीम नाही कोर्टात पण गेले. कित्याक लागून द प्रॉब्लेम स्टार्टेड ओनली एट द एक्झिट ऑफ द मायन. इट वॉज नॉट थिंग. बरें, आमचे कडेन आतां खूब कमी वेळ उरला. हय. म्हाका एक्झॅक्ट तुजे अपेक्षा फाल्यां एक दीस उरला. सो चेंबर ऑफ कॉमर्सान सरकारा कडेन कितें चर्चा केल्या? ओके सर, आय विल टेल यू इन शॉर्ट. हय. एक म्हळ्यार टॅक्साचें तुमकां सांगलें. हय. सेकंड इज ट्रान्झीट सिस्टम. थर्ड इज आमकां लॉट ऑफ खूब फंड येता फ्रॉम द सेंट्रल गव्हर्मेंट. सो ग्रांट्सूय येता. द डिसबर्समेंट ऑफ दीस फंड्स वी टोल्ड गव्हर्मेंट दॅट इट शूड बी गिवन टू द नीडी. नॉट A to Z सगळ्यांक दिवंक जायना. जे कोण एक्झॅक्टली बिलो पॉवर्टी लायन आसा. Exactly. सो तांकां तें मेळपा जाय. हियर पीपल हू आर वेल ऑफ ऑल्सो आर टेकिंग रेशन. दॅट शूड स्टॉप. Exactly. सो ताका एक थोडे चॅक्स शूड बी पुट इन प्लेस. एक स्टॅम्प ड्युटीचो लॉंग पेंडींग इश्यू आसा फॉर पॉवर ऑफ एटॉर्नी. सो दॅट ऑल्सो वी एक्सप्लेन टू हिम. कितें जाता कोण तरी एकट्याक पॉवर ऑफ एटॉर्नी दिता, ही सायन ताजे कडल्यान आमी टॅक्स घेता. मागीर एक्चुअल जेन्ना सेल डीड जाता ताजे कडल्यान टॅक्स घेता. सो दॅट इज वन इश्यू वी हॅव टोल्ड हिम. आणि देर वॉज वन पॉयंट ऑफ लॉजिस्टिक्स दोन आशिल्ले. वेळना पळय तो चोक जाता परत परत एट द जंक्शन. सो वी हॅव टोल्ड देम बट आयदर अंडरपास नाल्यार ओवरपास कंस्ट्रक्ट करपा जाय. जुम्म करून आमी पणजेच्यान वता 20 मिनटांनी आमी वेळना पावता आनी थंय शेरका जाता. दॅट इज वन. उपयोगूच जायना. हय. राईट वा, तुजो म्हाका निमाण स्टेटमेंट. Bottlenecks never end. This is what is taught in. तुजो म्हाका निमाण स्टेटमेंट जाय आनी आमी ही कार्यावळ सोंपयता. कित्याचेर बजेटाचेर उलयता आमी. बजेट ना ह्या टॉपिक. एक आनी एकूच सर. हय. इट कम्स टू यू फ्रॉम युअर कुंकळे टू काणकोण. तें वायडनींग जावपा जाय आतां. Exactly. केन्ना तूं फातर्फ्या जात्रेक वतना आतां कितलो वेळ लागता पळय तुका बाजारांत पावपाक. सो दॅट एक्सटेंडेड. गोंयचे मेन रिसोर्स पयलीं ट्युरिजम नाशिल्लें, मायनींग नाशिल्लें, मॅन्युफॅक्चरिंगूच आशिल्लें. आतां मॅन्युफॅक्चरिंग गेल्ली 4 वर्सां निगेटीव झोना. अनलेस मॅन्युफॅक्चरिंग म्हणटा तुकूच एम्प्लॉयमेंट येता. आतां ट्युरिजमाक कितें जाला, एंगल वेगळो जाला आतां. आनी ट्युरिजमाक जितले एम्प्लॉयमेंट आहा तो सगळो भायल्यान मेळटा. गोंयकार कोण ना आतां ट्युरिजम. हय. तर टॅक्सी सोडले आनी कोण ना. आनी ते बाई त्रास दितात म्हणून तो ते गोश्ट वेगळी. पूण मॅन्युफॅक्चरिंग हाजेरूच सगळो भर दिवपाक जाय. मॅन्युफॅक्चरिंगाची ग्रोथ आनी एटलिस्ट हाफ ही जावपाक जाय. म्हणल्यार जितली ग्रोथ आसा आमी म्हणटा 9%, 10% तितली जावपाक जाय. निगेटीव जावपाक जायना. मॅन्युफॅक्चरिंगाचेरूच आमी एम्फेसीस दिलें जाल्यार आमचें गोंयचें अर्थकरण नॉर्मल जातलें अशें दिसता. ओके. एनी हांव आमी तूं मॅन्युफॅक्चरींग म्हणलें, टुरिजमाचेर उलयलें, मायनिंगाचेर उलयलें. ह्या संदर्भात इन्वेस्ट गोवा अशे तरेचे सरकारी प्रयत्न करतात. ह्या संदर्भात क्रिटिसिजमूय जाता. म्हाका दिसता तज्ञ इकॉनॉमी संदर्भात वेगवेगळे विचार मांडटात. पूण सरकाराचो म्हूण एक विचार आसता. तो विचार कितें कळपाक आमकां आनी कांय वरां वचचें पडटलें. हांव जाणा हो अर्थसंकल्प लोकांचेर चड कर घालपी आसचो ना अशी अपेक्षा करी. कारण लोकसभा इलेक्शन आयलां. जेन्ना इलेक्शनां येतात तेन्ना लोकांक मातशें बरें दिसता की आतां सरकाराचेर मातशी इल्ली कठीण परिस्थिती आसा. पूण दुसऱ्या अर्दान सरकार कर्ज घेत आसता आनी लाँग टर्मान हे कर लोकांकच दिवचे पडटात. हय. सो हें एक विसियस सर्कल आनी ह्या दुश्ट चक्रांतल्यान आमी कशें वाट काडटले ते फाल्यां सरकार बरे तरेन आमकां सांगतलें अशें आमी अपेक्षा करया. राजन बाब आनी संजय बाब आमोणकर दोनूय आमच्या कार्यावळीन आयले. तुमचो हांव उपकारी आसा. धन्यवाद. थँक्यू राजू भाऊ. थँक्यू. पळयत रावात गोमंतक TV. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया.